Resolution 5. Mr. Sri Venzi Vegas. Amda Sri Venzi. Sir, I request to move that this House strongly recommends the government to make provision for restarting the subsidy towards tourist taxi and sanctioning the subsidies for all those tourist taxis whose sanction letters were issued but subsidy kept on hold or the sanction was not released. Further, the drivers holding a taxi badge be allowed to continue to drive the tourist vehicles without any changes. Arao Sabagam Gasat. Continue करत. उलेत. Okay. Speaker sir, दोन गोष्टी आहा स्पीकर सर हितून. जी टॅक्सी सबसिडी पयलसून जी आल्ली आणि जे टॅक्सी ड्रायव्हरांक ती सबसिडी रिलीज जाल्ली 2019 जायत जावं टॅक्सी ड्रायव्हरांक ह्यो सबसिडी इश्यू केल्ल्यो लेटर दिल्ल्यो फ्रॉम द असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आणि टू द अकाउंट ऑफिसर ऑफ डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट. सो बेस्ड ऑन दीस सँक्शन लेटर स्पीकर सर सगळे टॅक्सी ड्रायव्हरान त्यो टॅक्सी घेतल्यो इन 2019. Procedure is, because this letter is issued, they buy a taxi on loan and everything, and after that ते taxi document सगळे ready करून ते director of accounts वरून submit केले तेमी. पण ते submit केले मुटरी सगळ्यांक पैसे sanction जाल्ले ना. As an example, 100 सरी तरी sanction letters केल्ल्यो तितूंतले 20 या 30 जाणां पैसे मेळ्ळे, अराउंड 80 or 90 जाणां मेळना पैसे. सो स्पीकर सर हे जे थोडे जाण उरले तेंगेले जे सँक्शन लेटर येलो आहे आणि जे कोणा सँक्शन जावं ना स्पीकर सर तेमकां हे टॅक्सी ड्रायव्हरांक हे सँक्शन रिलीज करचे बिकॉज तेमी ऑलरेडी त्यो टॅक्सी घेतल्यो अँड दे हॅव बीन ड्रायव्हिंग दीस टॅक्सीज नाव फ्रॉम 2019 and 20 बिकॉज ऑफ दीस लेटर. सो स्पेसिफीक डिमांड दॅट टू क्लियर दीज अकाउंट्स ऑफ देअर्स वीच इज पेंडींग. ओच जाणां दिल्यो हे लेटर आ बॅचांतल्यो ओच जाणां मेळ्यो ओच जाणां मेळना तांकां ओच जाणांगे पेपर घायलो हांय ओच जाणां घायलो नाय. So this to clear. Second thing, Speaker sir, if we can restart this particular scheme, although keeping into mind that we have a new scheme which is come, the new scheme which is launched in the budget, although that is also there, but this traditional scheme to be continued for these existing traditional tourist taxi drivers who have been driving all these years and catering to all our resorts and hotels, due to which the tourism is basically flourishing, and they are basically the ambassadors of ensuring safety to the tourists. And these ambassadors 30 वर्स पयलीं आमगेले मोबरा गांवांत म्हाका खबर आहा आमगे जे जोगले जे टॅक्सी ड्रायव्हर आहाय मोबरा वयले जावं तो RX जावं तो जाना जावं सॅनफर्ड जुजे क्लायड रॉक हे सगल्यांनी आपल्यागे धंदो तेन्ना सोडून टॅक्सी गेल्ल्यो आणि तेन्ना 30 वर्सांनी हे टॅक्सी चलयताय स्पीकर सर. त्यो एक टॅक्सी चेंज जाली दुसरी टॅक्सी येयली आनी 10 वर्सांनी आनी ते करून हो टुरिजम वाडयलो आनी हे भाशेन ह्यो स्कीम तांकां लागू जाल्ल्यो. सो ही स्कीम रिन्यू जावपाक हे सगळे भुरग्यांक ने भुरगे हे जे भाशेन तुमगे स्कीम जे कोणा मान्य जाता 1000 ज्यो टॅक्सी येवपा आहाय त्योय तुमचे भाशेन चालू करपाय ते कोणा मान्य जाता ते स्किमीन वचपाचें. सो टू स्पेसिफीक थिंग्स टू कंटिन्यू दिस स्कीम for whomever would want to avail this good scheme of your department. Secondly, जे कोणांगे स्कीमी पेंडिंग लेटर आहाय त्यो पेंडिंग लेटरा पयशे क्लियर करपाक. आणि thirdly, हे जे सगळे भुरगे स्पीकर सर टुरिस्ट टॅक्सी चलयताय ते टॅक्सी बॅज आहा हो आमगे ट्रेडिशनल वे ऑफ फंक्शनिंग टॅक्सी बॅज. आणि टॅक्सी बॅजा एक कितें आसलें इम्पॉर्टंट गोष्ट की प्रोफेशनल लायसन्स आसपा जाय, कॅरेक्टर सर्टिफिकेट दिताय आमी ओळखताय ते आमी दिताय MLA दिता. आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट सो कोणूय बिस्तो नॉन प्रोफेशनल लायसन्स आसलो टॅक्सी हातीन घेवन चलना. सो हो बॅच आसपा इज व्हेरी गुड अँड दीस बॅच हॅज प्लेड अ मेजर रोल इन बुस्टिंग अप आवर टुरिजम अँड एन्श्योरिंग सेफ्टी ऑफ टुरिस्ट. हे इव्हॅल्युएट केलें जाल्यार स्पीकर सर टुरिस्ट हॅव बीन सेफ बिकॉज ऑफ द आयडिया ऑफ दीस टॅक्सी बॅच कित्याक तेज बॅकग्रावंड आसलो. सो हो टॅक्सी बॅच कंटिन्यू जावचो. सो 3 स्पेसिफीक वस्तू टॅक्सी बॅच कंटिन्यू जावचो जे भाशेन आहा ते भाशेन तुमकां जाय जाल्यार आनी तितून वस्तू घाले म्हणजे टू मेक इट मोर स्ट्रिंजंट बट टू कंटिन्यू द टॅक्सी बॅच
हे जे सँक्शन लेटर्स इश्यू केल्ल्यो 2018, 19, 20 पेंडींग जे भुरगे आहाय जेम गाडी घेतली ऑलरेडी तेमके पयशे तुमकां दिवचे प्रोविजन करून. आनी तिसरी होस्ट ही काय बरी स्कीम जे गोंयकारां पासत सगळ्या मान्य जाल्ली, एवरीबडी हॅज अवेल दिस, ही स्कीम तुम्ही परत रिवायव करची, किपींग इन टू मायंड की नई पॉलिसी येयलो आहात ती पॉलिसी आसची आणि ही स्कीमूय तुम्ही रिवायव करची. येस थँक्यू. श्री मायकल लोबो.